सगळी उबी रावन विसाचे सुरवातेचे गायन गावया. पवित्र आमची सभा A23 पान 11 A23 पेज 11. पवित्र आमची सभा ओची देवा सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुका जेजू कृपा मागीर म्हाका युकार आयच्या मिसाक हे मीस आमी भेटी जावन जुझे ई फेर्नांडीस हाचे पासत ताजी गोची आज 3रे वर्साचो उगडास करतात. जुझे आमच्या भावाक ताणें आशिल्ली शासनाची सवस्काय बापाची गप फावो जावंक मागतना आज वाडदीस समरंभतात. जेशुआ फेर्नांडीस, मार्टिन रॉड्रिगीस आनी लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटात. जोझफ आनी एर्नेस्टिना आल्मेida तांचे पासत मागुया सगल्यांक बापाचो आशिर्वाद, कुडी आत्म्यांची भलायकी, पिडींत आसलेल्यांक देवाची पेखवणी आनी आमी थांबून आसतना देवाचे सगळे उपकारां पासत हे मिसा भेटीन आर्गां आनी दिनभास दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी सदां काल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आनी शांती तुमची सगळी आसूं. तुमची सगळ्यांस भयणी भावांनो, आयज आमच्या भारतांत आमी शांतीचो दीस पाळटा. हे दिसाक महात्मा गांधी आमच्या देशाचो एक अखंड फुडारी आनी बापूजी ताचो जीव काडल्यार, ताका मारल्यार आज ताचो आमी उगडास करता. आनीक आमच्या देशांत शांती आसूंक मागता. शांती धर्मा मदें, शांती राज्या मदें, शांती सगळ्या लोकां मदें. बरे मनान आमचो देश उदरगतीच्या पावंड्यार फुडें वचूंक मागुया. दिसा दिसपट्टी पेपरां वाचीन जाल्यार, दिसा दिसपट्ट्या टेलिव्हिजनाचेर न्यूज पळयत जाल्यार आमकां सगळोच निराशीपण, सगळ्याकूच बरवसून आसलेल्या भशेन आमी फुडें वयता. राष्ट्रां मदें झगडटात. आमच्या गोंयांत भारत धाकटुलो गांव इंडिया, पूण देशां मदें वो राज्या मदें एमंग द स्टेट्स कितली झगडी आनी आमचें राजकारण, पॉलिटिक्स इतलें खाला पडलेलें आसा. आमकां खरेंच एक नवें मन आनी एक नवें काळीज जाय. इतलें बुरशेल्लें आमचें पॉलिटिक्स आमच्या भारतांत आमी पळयता. आज महात्मा गांधीचो उगडास करतना आमच्या भारतांत शांती, आमच्या भारतांत बकरून फुडाऱ्या मदें आनी फुडारी जावंक फुडें सोदतल्या मदें एक नवें मन, नवें काळीज तांकां रुचून दी बापा. आमचे मागणें आज केरीत भाशेन जावं दी.
आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन आमी वांटो घेवंक तयार जावं. आमी पातकी म्हूण ओळखून आमी आमच्या सरभोंवती शांतीचे दूत जावंक विसरल्या म्हूण ओळखून आमच्या पातकांचे मोक्षणे मागुया. हांव पातकी सरभोंवतीदार देवाक आनी तुमकां सगळ्या चारून सांगता, मनात चिंतून थोडांनी चारून, वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे सद्भाग्यान सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बांबडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात. प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को, ईसा काकूत को, ईसा काकूत को, सोम्या काकूत को, सोम्या काकूत को. प्रार्थुया. शांतीच्या देवा, तूंच शांती. आजो शांतीचो दीस संभ्रमतना विवादी काळीज तुका ओळखूंक शकना आनी रागिस्त मनान तुका घेवंक जागोना. देखून शांतीन चलतल्यांची पावलां शांतीच्या मार्गार तिरावून चलय आनी जांची काळजां दोशी जाल्यांत तांकां एकामेकाक बोगसूंक आनी अपमान विसरून शांतीचे एकवटान जियोंक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आनी आमकां जण एकल्याक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. हेब्रियान बरयलेले चिटवेलें वाचूक. बाबा भयणीनो, जेजूच्या रोगटा वरवीं पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां सोते आसा. ताणें आमकां पोड्ड्यांतल्यान म्हणजे आपले कुडींतल्यान नवी आनी जिवीत वाट उखडल्या आनी त्या भायर देवाच्या घराचो कारभार चलोवंक आतां आमकां एक व्हडलो याज्ञीक आसा. तर साद्या काळजान आनी तीर भावार्थान गुन्यांवकार ओंटोशकोणांतली सूट जावंक आनी निटोल उदकान कूड धुवंक आमी देवा सुशी वचुया. आमी उच्चारता तो बोरमासो तीर पोणीन सांबाळुया, कित्याक देव आपले भाशवणेक विश्वासी रावतलो म्हूण आमकां खात्री आसा. प्रितीमोग दाखोवंक आनी बऱ्यो कोन्यो करूंक एकामेकाक उर्बा दिवंक वावरुया. जमाती भरून एकठांय जावची आमचे मोदें संवय आसा ती थोडीं जाणां मोडटात. आमी तशें करचें न्हय. परतें जाल्यार जितलो दीस लागीं पावता तितली आमी एकामेकाक धीर दिवया.
देवाचें उतर. देवाचें वडोवकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. असलींच मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता म्हणुया. असलींच मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराचे आदीन आसा प्रितूम आनी तिचेर जियेतात तीं सगलीं. संवसार आनी संवसारांतलो सगलो लोक ताणेंच प्रितूम दोर्या वयर मांडल्या. ताणेंच तिका उदका वयर तीर करून दवरल्या. जबाब. असलींच मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताचे पवित्र ठिकाणार पांय दवरूंक कोणाक फावो? जो नितोल आतांचो, निर्मळ काळजाचो, जो अल्क्या पलक्या वस्तूक लोबडो ना, तसल्याच मनशांक. जबाब. असलींच मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. ताका एकल्याकूच सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आनी ताच्या सोरवंडारा देवाची कृपा. असलीं मनशां ताका सोदीत सोदीत आसा. तुजें मूख पळोवंक आशेता जाकोबाच्या देवा. जबाब. असलींच मनशां सर्वेस्परा तुजें मूख पळोवंक आशेता. उद्गार. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो. उजवाड म्हजे वाटेचो. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. सर्वेस्वराचोय 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 सोय. सर्वेस्वर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सवया. जेजून म्हळें, दिवो पायले पोंदाक वो बाजे तोळा दवरूंक हाडटात ना, पेडाचेर दवरूंक न्हय, तर उपरांत उक्तें जावचें आसा तसलें कांयच ना आतां लिपुल्लें. आनी तें गुपीत दवरूंक ना बगर मागीर उक्तें जावचो पासत. आयकूंक कोणाक कान आसा तांणी आयकुचें. तांकां सांगलें, तुमी आयकतात ताची चोत्राय धरात. तुमी जोगशात तेच मापान देव तुमकांय परत जोगतलो आनी अदीकूय दितलो. कित्याक आसा ताका देव आनीक दितलो, आनी ना ताचे कडेन कितें आसा तेंय काण घेतलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. बडी भावनो, आयज आमच्या भारतांत आमी शांतीचो दीस पाळटा. हो शांतीचो दीस वर्ल्ड डे ऑफ पीस 1 जानेराचेर संभ्रमता पवित्र सभा आख्या संवसाराक. आनी पाप साहेब करीत निरोप दिता त्या दिसाक, शांतीच्या दिसाक. आमी हो दीस आयज पाळटा कारण भारतांत आमच्या देशाचो फुडारी बापूजी, फादर ऑफ द नेशन, हाका मारल्यार आज तसो दीस. हो दीस आमच्या भारतांत पवित्र सभा शांतीचो दीस कसो संभ्रमूंक आमकां उलो मारता. कारण पयलीं आमी परब करता सायबीमांची तेओतोकस, मदर ऑफ गॉड. आनी पयलीं एक दुसरेंच वातावरण जायते फावटी ताचेर लक्ष दिवंक आमकां तरी वेळ ना. आयज 30 जानेर आयज हो
भारतान शांतीक भेटिल्लो दीस कसो आमी मानयता. भाव-भयणीनो, एक पुस्तक आसा, पीस इज एन इनसायड जॉब. म्हणजे शांती एक भितरलो वावर. देवान आमकां रचल्यान शांतीची मनशा कशी जियोंक, शांतीची दूत जावंक, शांती विस्तारूंक. आनी शांतीची दूत जातले जाल्यार, शांती विस्तारीत जाले जाल्यार आमी आमचेच भितर शांतीन आसूंक जाय. नेमोदात कोदनो नाबेत म्हणटात लातीन भाशेन. म्हणजे म्हजे लागीं ना जाल्यार म्हज्यान दुसऱ्याक दिवंक जायना. म्हजे लागीं कितें ना तें म्हज्यान दुसऱ्याक दिवंक जायना. म्हजे लागीं शांती ना, हांव शांतीचो मनीस न्हय जाल्यार म्हज्यान शांती विस्तारूंक जायना. आनी भाव भयणीनो, आमीच आमचेच भितरल्यान एके भाशेन दोशी जाता. राग, दुस्मानकाय, वेगळोचार, भेद हें सगळें आमी सवकास सवकास आमी वाडटा तितली आपणायता. आज एक नदर मारी आमचे संवसाराची. आमकां दिश्टी पडटलें काय बरो देवान संवसार मांडावडीन रचलेलो आनी आजून पर्यंत संवसाराचो कंट्रोल देवा हातांत आसा. सोडूंक ना ताणें मनशाक, सोडूंक ना संवसाराक. पूण मनीस आपल्याची आशेन दोशी जाल्लो आपलो मनाचो स्वभाव घेवन एके भाशेन सोबीत सुंदर देवान रचिल्ले संवसाराची वाट लायता. उदरगतीच्या नांवान जाय तें कितें भाव भयणीनो मनीस करता इन द नेम ऑफ डिवेलपमेंट. आनी अशें जायत आसा. कितले व्हडले संवसारांतले देश आसात, ते देशांत आज इतलें पोल्युशन कित्याक लागून? मनशाच्या आशेक लागून. जें कितें मनशान पळोवंक नासलें आमच्या गोंयांत देखीक गार्बेज प्रॉब्लेम म्हणटा तें केन्नाच उतरूच आयकूंक ना आमच्या भुरगेपणार. गार्बेज म्हणटा तें उतर पर्यंत आमच्या घरांत चलून नासलें. आज गार्बेजीचो प्रॉब्लेम. उदक कोणाकूच उणें जालां अशें केन्नाच कोणें आयकूंकूच ना. घरा लागीं बांय आसताली आनी ते बांयचें उदक इतलें नितळ आनी बरें कोणाकूच भंयच नासलें. आज मनीस इतलो आशेचो जाला की आपल्या आशेंत समाजाचेर व सृश्टीचेर खूब प्रभाव. आनी तेज्या लागीं आतां आपल्याकूच मेकळो करूंक जायना. कितलेच देश एकठांय जातात, भासाभास करतात, घरा वयतात फुडारी आनी तेंच मेजमालिसांव म्हणटात पुर्तुगेज भाशेन. खंय गेल्लो खंय ना, कितें हाडलां कांय ना. आनी अशेंच बाबा म्हणिनो आमची शांतीची किरणां आसात ती. वी हॅव नाव सो मच ऑफ डिस्पेर. देशां देशां मदीं कितलीं झगडीं, झुजां, मारामारी. शांती आमचे सगळें एक एकल्या सगळें आसा. Jesus was the Prince of Peace. He is the Prince of Peace. उचांबोडाय कितली आसो, जेजून आपली शांती विबाडली ना. कित्याक तो बापाच्या एकचारांत आसलो आनी आपल्या सरभोंवती आशिल्ल्या लोकांच्या एकचारांत आसलो. आज मनीस आपल्याच भितर दोशी जाला आनी देखून शांती इबाडल्या आनी दुसऱ्यांची शांती इबाडटा. आज
राजकारण पॉलिटिक्स आमी म्हणटा एक मुख्य कारण जाय ती बावडी शांती इबाडोवंक मनशा मदें दुस्पोट घालूंक मनशा मदें सगळे तरेचे वेगळोचार भेद निर्माण करूंक पॉलिटिक्स वी विश देयर वॉज नो पॉलिटिक्स पळयता ना तुमी तर टेलिव्हिजनाचेर पळयता कितें जाता दिल्ली एलिसांव आसात 5 तारखेर 5th of February इलेक्शन्स आसात आर दीज रियली इलेक्शन्स Is this the way of democratically working in a country? Where are we heading? भाव भयणीनो आज आमी म्हणटा देश खंय पावला आमकां सगळ्यांक शांती जाय आनी ती शांती समाधानान वेव्हार चलोवंक आमचो देशाचो फादर ऑफ द नेशन ताणें जीव दिलो भोव करून क्रिस्ती मुसलमान हिंदू सगळ्या मदें एकचारान भेदभाव नासतना जियोवंक टेररिस्ट थंयच्यान आयले एके आवयचे कुसव्यान तांचो जुल्म जावंक ना देशाचे फुडारी जे देशांमदे दुस्मानकाय राग आनी केस्तांवां झुजांक घालूंक सोदतात ते खंय जल्मले वयच्यान पडले तांचे मना काळजांत शांती ना दे आर नॉट एट पीस इवन इफ दे आर लिडर्स ऑफ द कंट्री दे आर नॉट एट पीस एंड दे डोंट वॉन्ट एनीवन टू लिव इन पीस म्हणून तुका मना काळजाची शांती ना तूं दुस्फोट घालूंक वावुरता तुका न्हीद पडना तूं दुसऱ्याची न्हीद पिडार करता हे तूं शांतीन ना पीस इज एन इनसायड जॉब आयज हो शांतीचो दीस पाळटा आसतना आमकां एकल्याक आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक आमी शांती मागुया एकलो आमी देव आमकां आपयता शांतीची हातयारां जावं काय बरें तें प्रेयर ऑफ सेंट फ्रांसीस ऑफ असिजी मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ पीस म्हाका तुजे शांतीचे हातयार कर सायबा म्हाका तुजे शांतीचो दूत कर म्हज्या घरांत शेजाऱ्याक वाड्यांत गांवांत शांतीन जीव आनी देवान आमकां काय बरें मनशाक गिन्यान दिलां मनशाक वील पावर दिला बरें आनी वायटा मदीं सोदून काडपाक मनशाक जाणवाय दिल्या पूण ही जाणवायेन मनीस शांतीन जिवंक सोदिना आनी देखून पळयात कितल्यो केसीस आमच्या कोर्टीनी आमच्या कोर्टांत केसीस आहात झुजतात आदवोगाद झुजतात कितले आदवोगाद झुजतात कितले जुईज कोल सेंटेन्सीस जायते फावटी क्रिमिनल भोंवता सगळ्याक जुईज म्हणटा पुरावे मेळना ही आमची शांती कित्याक आमच्या मना काळजांत शांती ना भाग्यवंत फ्रांसिस्काची मागणी आमची करूया आनी सदांच मागुया सायबा आमकां शांतीची हातयारां शांतीचे दूत कर भेटून एक आमी गायन गावया मालवर्धनाचो C23 पान 30 आणि 8 C23 पेज 38 Che l'ole pico si va ora da
आमची प्रार्थना दोस्ती रुबा आमच्या प्रार्थना दोस्ती रुबा Carlo sucia quora Ganta baba jadisa Amchi kalsin soria ruba Amchi kalsin soria ruba Otsmal dunya mordanatsu Ameta tu bidularo Inside soda duka bidi Orbilore sucirosne Otsmal dunya mordanatsu Ameta tu bidularo Inside soda duka bidi Orbilore sucirosne बळी भावंडू आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात हे तुमच्या दादले बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर म्हणून घेवन भोवमोगाळ बापा शांतीची परब समरमतना ओवंडो आनी दाकासरो आमी तुका भेटिता ती तूं पवित्र कर आनी दिसा दिसपट्या जिवितांत तुजी शांती विस्तारून तुजी शांतीची हातयार आमकां कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेश भाऊ तुमची सभे आसूं तुमचे सभे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन भासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीधरा आनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो प्रितीन तुवें मनशाक रुचलो नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयन ताका सोडयलो ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखंड तांचे संगती आमचेय ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवांत पूण सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्वराचे नांवीन येता ताका सोय पूण सर्गी तुका सोय सोय बापा करोस तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले सुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे प्रसाद समोर पोवची तेच परी जेवण जाता आसतना कावस घेतलो तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हणजे रोगताची कांच नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगुटुया बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काव सुखां समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता. पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा केपी तुमचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा, सिमी आमच्या आदारी बिश्पा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान बाडू. सर्वेश्वरा तुजे चाकरा जुजे फेर्नांडीची काकूत कर. ताका संवसारांतलो तुवें आपण व्हेलो. बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तो मेलो तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बांबणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची आनी आमचे माय संगती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन जमनूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक. जेजून आमकां शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बाप्पा. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्त शेण्याक आमी बरोवन शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतली निवार. तुमी आज जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दमनुतांक म्हणली तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. दी तुजी शांती आमकां हांगा एकठांय आसलेल्या. दी तुजी शांती आमच्या आख्खे भारत देशाक. दी तुजी शांती आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांक. दी तुजी शांती आख्खे संवसाराक. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तोच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजो चलयता सासणांच्या ससनांक. जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कटली. ओ जेजू शांतीचो कुंवर, हे ताच्या जेवणान आदां वांटून घेतिल्ले आमी सुभागी. जेजूक आमच्या काळजांत शेवता गायन गावया. D28 म्हज्या जेवणाक येयात, पान 62. D28 पेज 62.
मोच्या जेवणाक येयात बाबळ खोशी बसात मोच्या कुडी लोकांक खोशी दादोस जायात मोच्या जेवणाक येयात बाबळ खोशी बसात मोच्या कुडी लोकांक खोशी दादोस जायात जेजू जिवीत तुझे जाऊ दी जिवीत आमचे 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 प्रार्थुया. भोवमोगाल बाप्पा, तुझ्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दिवन ताणें आमकां दवरल्या ती शांती आमचे मदें बाळगूंक आनी ती सोमेस्तांक पावोवच्याक वावरूंक तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमकां भर आनी आमच्या भारत देशांत शांती शिंपडून शांती समाधानान सगळ्यांनी जिवंक भोव करून आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांचे मौन काळीज बदल म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सगळ्यांक तुमकां हॅप्पी शांतीचो दीस हांव आवडयता. भारत देशाचे आमी फुडारी नागरीक सगळ्याक शांती आसूंक मागुया. आज सांजे 6:30 वरांचेर आमचे एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ द होली कम्युनियन तांची बसका तांची मिटींग आसा. दोतोनीची भुरगीं पयलो कुमण्याक घेतले दोतोल्या भुरग्यां पासत मागुया. दिसपट्टी सांजे 5 वरांचेर ती हांगा दोतोनी घेतात. तांची दोतोन आनी तांची तयारी बरे भाशेन जावंक आमी मागुया. फाल्यां बागेवन जुआंव बोस्को हाची परब सालिजियन पाद्री दोंबोस्कोचे पाद्री बारी वावुरतात. भोव करून तरणाट्यांक सगळ्यांनी समाजान सांडलेल्या तरणाट्यांक एकठांय करूंक तांकां जिविताचो हावेस दिवंक आमी सालिजियन यादनिकां पासत किरीत भाशेन फाल्यां मागुया. फाल्यां जानेर म्हयन्याचो ह्या नव्या वर्साच्या पयल्याच म्हयन्याचो शेवटाचो दीस मागुया. खंयच्यानूच एक म्हयनो सोंपता आमी सगळीं एकचारान एकवटान जियोंक मागुया. 2 तारखेर सायबीणमांची न्हय पूण जेजूची परब जेजूच्या भेटवणीची 2 तारखेर नातालांक केल्यार 40 दीस जातात आनी जुदांवांचे रिती प्रमाणे ती जेजूक जेरुजाल्याक घेवन वतात. आमी वातींचेर आशिर्वाद घालता. कांदेलार सायबीण म्हूण सायबीण मांयक उलो मारता.
पूण परब जेजूची, जेजूक देव मंदिरांत भेटयलेल्याची परब। आमी 16:30 मीस जावच्या आदीं भायर क्रिस्त्राच्या मोनुमेंटाशी वातींचेर आशिर्वाद घालतल्या। वाती तुमी हाडटात जाल्यार, आनी एकला लागीं वात आसूंक जाय, पेटलेली वात आसूंक जाय, आनी ती वात घेवन आमी इगोर्जेंत येतले, आनी इगोर्जेंत मागीर मीस सुरू जातलें। मीस सुरू जातलें मोहिमा गावन, म्हणटच पेनिटेन्शियल रायट कांय आसचें ना। म्हणटच आमी जाता ते भाशेन पयल्या मिसांत वांटो घेतना वाती हाडुया, वातींचेर कोणाची वाती आशिर्वाद घालूंक जाय, ती वातींचेर आशिर्वाद घालूंक थंय दवरुया। जायतो लोक आयतार म्हणटच येतलो, फादर एक वात दी, खंयच्यो हाडपाच्यो वाती हांव नोकळो। वात मिसारूच आशिर्वाद घालतात, मागीर ती मिसार आशिर्वाद घालून पुरसावंत येतात, आनी पुरसावंतल्यान ती आमी वात सांबाळटा, आशिर्वाद घातलेली वात। पूण मागीर सगळे मिसांचेर फादर वात दी म्हणून तरी, आनी थोड्यो वाती थंय व्हरूंक जाय, केरांत कपेलांत व्हरूंक जाय। म्हणटच कोणाक हाडूंक जाय वाती, तांच्यांनी हाडून एंटनी लागीं दिवं येता। सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमची सव्या आसूं। आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून यात, शांतीचे दूत जावंक तुमकां धाडटा। देवाचे उपकार। मिसाच्या शेवटाक आमी गायन गावुया W12 क्रिस्ता शालोम क्रिस्ता शांती 5269 W12 पेज 269। Krista shalom, Krista shanti, Krista sotos, amchi shokti, Krista wondo, asha amchi, Krista bagoy, tankarzachi, Bappa tuji shanti makam, Jesu tuji shanti gradam, पवित्रात्म्या आमचे भितर शांतीची जोरवावर शिको। बाप्पा तुझी शांती म्हाका, जेजू तुझे शांतीक रावता। पवित्रात्म्या आमचे भितर शांतीची जोरवावर शिको।